नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमुगाचे गोकार हांव दीप्ती काकोडकराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो गोंय शेक आनी डंप धोरणाक मंत्रिमंडळाची मान्यताय वेलनेस फार्मासीचे 63 कोटी ओटीएसा वरवीं सेटल धर्माआड विधाना करप्यांचेर जातली खर कारवाय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली शिटकावणी कामुर्ले वाठारांत मेगा प्रकल्पाच्या विरोधात रेव्होल्युशनरी गोवन्साची म्हापसा नगर नियोजन खात्याच्या कार्यालयाचेर धडक प्रकल्पाविशीं केल्ल्या कागाळीचेर कारवाय कित्याक जावंक ना आरजीपीचो सुप्रिमो मनोज परबान केला प्रश्न पाट्यावेल्या कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या बिल्डिंगेची दुरावस्था बायलांच्या टॉयलेटीक दारूच ना विजन फॉर ऑल उपक्रमाचा दुसरो टप्पो 7 सप्टेंबरासावन सुरू शिक्षण संचालक शैलेश चिगणेन दिली माहिती आणि गावागावांनी चवथीच्या तयारेक नेट घुमटा आरत्यांचो सराव सुरू जाणटे नेणट्यांचे माणकुले भुरगे घुमटा वाजोवपाक आता खबरो विस्तारान शेक धोरण आणि डंप धोरणाक मंत्रिमंडळान मंजुरी दिली वेलनेस फार्मासीचे 63 कोटी ओटीएसा वरवीं सेटल करपाच्या प्रस्तावाकूय मंत्रिमंडळाची मान्यताय हेर आनी कांय म्हत्वाचे निर्णय लेगीत शुक्रारा जाल्ले मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मंजूर जाल्यात बरोबर आमचे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर निलेश काब्राल आसात हाचे पयले कॅबिनेट डिसिजन which is an GWMC तो आमी 10% of the charges of the waste scraps करपाचे ठरयले. It is for the 10% is the GWMC, rest of we are allocating it to the KT. Government centrally KT is the law. The government transfer of land up to 2,000 square meter to the village panchayat party. Government land village panchayat is the grant of exposure spectrum approval extension services to Dr. Sushila Mendes, professor in the history for the government college on the superannuation. Approval for the beautification around the lake and surrounding of the Sri Mahaganapati temple at a modern village panchayat TV GTDC Chavati. Grant of the approval of the sale of sale of the Dr. Trisa Braganda Dr. Kunna Sports Complex at the Kasauli for the highest bidder H1 bidder. खूप वर्षांनी बंद आशिल्ले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वेगवेगळी शॉपां आमी लिजाक दिवच्यापेक्षा दिसता हायेस्ट H1 बिडर कोण येतलो पळय न्ही ताका लीज करतले प्रिफरन्स इज गिविंग फॉर दॅट लोकल सेंटर फर्स्ट एंड इफ नॉट लोकल इज कमिंग देन वी आर गिविंग फॉर द आउटसाइड दैट पंचायत एक्सपोजर टू फॉर द एक्सपेंडिचर सेक्शन फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ द वर्ल्ड यूथ स्किल डे अंडर द स्वयंपूर्ण गोवा. Introduction of the single file system into the director of the public grievances. Proposal for the amendment of the increase in the stipend of the SC/ST trainees in the labor welfare center. Regularization of the appointment of the 2 data entry operators hired by the Infotech Corporation of the Builder. It is in Goods and Services Tax Act Amendment Act 2017 as per the Central Act. Appointment of the junior the exposure to expenditure sanction for the work of the PWD crackdown of the road at the Chandrashwar temple. Then providing laying, testing, commissioning of the sewage network and trenchless methods and including the construction of the manholes etc. in pending. Exposure to approval for the sanctioning takeable work by the PWD department, additional work. And surrounding. Awarding for the project management consultancy for the Darashaw company for the Purbi Hindu village at Sange. Grant of approval of the expenditure sanction of the 63 crores towards the wellness pharmacy at the Goa Medical College. Grant of the exposure to approval for the extension of the engagement of the services of the 3 consultants Ernst & Young LLP and exposure to for the Nixie in Directorate of Industries.
approval of the transfer of land from the DRDA to Tourism Department for Unity Mall. It is an amendment, it is a notification official. It is an approval of the Czech Goa State Czech Policy 2023 as cabinet has approved it, yes, sir. And there is a policy for regulating the iron ore dump handling in the state of Goa. Dump policy and Czech policy दोन्ही आज जे असा the cabinet has approval दिले असा. कोणेच हेर खंयच्याच धर्माआड विधानां करची न्हय. आपापले श्रद्धे प्रमाण सगळ्यांक कोणाची पुजा करपाक मेकळीक आसा. आतां सावन धर्मीक भावनांक दुखोवपी विधानां करप्यांचेर हाचे मुखार खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. खंयच्या देवाक मानचो हो प्रत्येकाचो विशय आसा. त्या खातीर कोणी ना हिंदू ना कॅथलीक तरी दुसऱ्या धर्माचेर अशा पद्दतीत खंयच्याच पद्दतीत उलोवचें न्ही. आनी ह्यान फुडें जर कोणी अशा पद्दतीत खंयसरूय उलयलो सुद्दां जर आसत आनी लोकांच्यो भावना डिस्टर्ब जाता आसत जाल्यार सरकार एक्शन घेता. कामोर्ले वाठारांत मेगा प्रकल्पाच्या विरोधात रेव्होल्युशनरी गोवन्सान म्हापसा नगर नियोजन खात्याच्या कार्यालयाचेर मोर्चा व्हेलो. वाठारांत मेगा प्रकल्पाक तांत्रीक मंजुरी दिल्ल्यान तशेंच प्रकल्प बंद करचो म्हणून केल्ले कागाळीचेर कारवाय कित्याक करूंक ना असो प्रश्न आरजेपीचो सुप्रिमो मनोज परबान केला. हे विशीं जाप विचारपाक नगर नियोजन खात्याचो उपनगर नियोजकाक मेळपाक दिवचें म्हणून तांची मागणी केल्या. आम्ही डीसीपी मे म्हयन्याच्यान आम्ही कंप्लेनी घालता ह्या डिपार्टमेंटाक. बार्देसचो जो डेप्युटी टाउन प्लॅनर आसा जयदेव म्हणून, सो तेका आम्ही कंप्लेनी घालीत आसा की तो बार्देस तालुक्यात स्पेशली जाय तशे बिल्डिंगेक परमिशन दिता. रोड आसा तो मेजिना, डोंगर आसा काय पळयना, शेतां आसा काय पळयना, झरे आसा काय पळयना, गांवांत उदक आसा काय पळयना, लायटीचे प्रोविजन आसा काय पळयना आनी लोकांक त्रास जाता काय तो मात सुद्दां पळयना आनी ऑफिसान बसता आनी सगळे तो परमिशनां दिता. आतां ही परमिशन दिता म्हणून आमी हायकोर्टाची एक ऑर्डर आसा की 6 मीटर एक्झिस्टिंग जर रोड ना जाल्यार तेका त्या बिल्डिंगेक परमिशन, तो मल्टी ड्वेलिंग युनिट आसा तेका तो परमिशन दिवपाक शकना. जाल्यार आमी आतां ऑलमोस्ट 20 कंप्लेनी आमी घातला. आमी आतां 20 कंप्लेनी हांगा घातलेले आसा. ही आख्खी फायल आसा, 20-22 कंप्लेनी आसा. आतां सुद्दां हांगा लोकल येयला, तेंच्यांनी आमच्या कडेन हाडून थोडे कंप्लेंट दिला आनी तेजेर तो जयदेव एक्शन घेना. आतां हें जाल्या उपरांत आमी विश्वजीत राणे कडेन उलयले, मागीर असेंब्लीन आमी उलयले, मागीर परते तेणे असेंब्लीन सांगले की आमी हेचेर कोण तो जयदेव आसा तेजेर एक्शन घेतले म्हणून आनी स्पेशली कामोर्लेचो प्रोजेक्ट जो आसा तो बंद उडयता म्हणून, इन्स्पेक्शन करता म्हणून. आतां हें इन्स्पेक्शन आतां मे म्हयन्याच्यान आमी तेंच्या फाटल्यान लागला इन्स्पेक्शन करा म्हणून. आनी तो बिल्डर इल्लीगल पमदात लँड ट्रेसपास करून व्हडले व्हडले गाडयो व्हरून आपले कन्स्ट्रक्शन चालू दवरला. कोमदादान तेका लेटर काडलें, कोमदादान पुलिशेक लेटर काडलें, कलेक्टराक लेटर काडलें, प्रेसिडेंट ऑफ कोमदाद तेका लेटर काडून सांगलें की हे ट्रेसपासिंग जावपाक जायना म्हणून. जाल्यार तरी पूण तेणे ट्रेसपासिंग केलें. काल गेले आमी थंय गाडयो हाडयले, ते पुलिशेन मागीर थंय दिले. हे सगळे भानगडी आमकां डेली करचे पडटा. आनी अशेंच आसगांव गांवांत तेंच्यांनी सगळी पाट घातलेली आसा, शिवोले पाट घातलेली आसा, मागीर आमचे थिये सुद्दां आतां तेंच्यांनी चालू केल्ले आसा, मोयडे, एकोशे, हे सगळ्या गांवांचेर तुमी जाणा कलंगूट कांदोळे तर पयलींच काबार जाला. सो हे सगळे कोण करता? हो जयदेव हांगा बसता पळय, हो खावन खावन हेची न्हू कात न्हू दाट जाल्ली आहा. हांव डायरेक्ट म्हणटा, खावन खावन हेची कात म्हणटा दाट जाल्ली आहा. कित्याक हेका जेन्ना लोक विचारपाक वयतात, भुरगे विचारपाक वयता की आमचे कंप्लेनीचेर कितें केलो, कॅर करिना. हो आमी कॅबिनान गेलो, कॅबिनांतल्यान भायर वयता, आमी भायर गेलेलो भितर वयता, नाचयता. आनी तेचे अंडर जे ऑफिसर आहा पळय ते ऑफिसर इतले मोदेला, तेंकां आतां विश्वजिताचो सपोर्ट आसा काय सीएमाचो सपोर्ट आसा या डबल इंजिनाचो सपोर्ट आसा आमकां खबर ना. बट आमी जेन्ना विश्वजिताक मेळपाक गेले, हांव आनी विरेश जेन्ना तेच्या बंगल्याचेर मेळपाक गेले तेन्ना विश्वजितान आमकां डायरेक्ट सांगले की ह्या प्रोजेक्टाचेर आपूण एक्शन घेता आनी आपूण तेंकां सांगता म्हणून. विश्वजितान ह्या जयदेवाक कॉल केलो आनी तेका सांगले की आरजीचे जे कंप्लेंट आहा तेंचेर तूं एक्शन घे आनी आरजी हांगा भुरगे येतले तेन्ना तूं पळो नाका म्हणून, मातसो बस म्हणून ऑफिसान. तो पळटा भिवन, सो पळो नाका म्हणून सांगले तेका. जाल्यार अजून मेरेन आतां विश्वजिताक मेळोन आमी 15 दीस जाले, अजून मेरेन त्या मागीर हांवें परते विश्वजिताक विचारले की बाबा हे कितें जाला. तेणी सांगला काम चालू आसा, आमी तें करता म्हणून. पूण अजून मेरेन तो प्रोजेक्ट बंद जाल्लो ना. अजून मेरेन थंयच्यान आमकां घेवन जॉयंट इन्स्पेक्शन जाल्लेलें ना. अजून मेरेन पंचायतीनूय पंचायत
वेल्या कला आणि संस्कृती भवनाच्या इमारतीची अवती काय थांबना. आता ही इमारत इथल्या बायलां खातीरचे टॉयलेटीची दुर्दशा जाल्या. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. या पाट्यावेली ही कला आणि संस्कृती संचालनालयाची बिल्डिंग. भायल्यान ही एक स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग कशी दिसता आणि ती स्टेट ऑफ आर्ट आसपाकूय जाय, कारण थंय सेंट्रल लायब्ररी चलता. मात हे बिल्डिंगेची भितरल्यान सामकी जवती काय जाल्या. हे बिल्डिंगेतली एसी चलना कितलोसोच तेंप जालो. आता हांगसरले बायलां खातीरचे टॉयलेटाची दुरावस्था जाल्या. बिल्डिंगेन भितर सरतनाच दावे वटेन बायलां खातीर आणि दादल्यां खातीर टॉयलेट आसा. तातूंतले बायलांचे हे टॉयलेटाची ही दशा. टॉयलेटाची दारां मोडल्यात. थंय बायलांनी कशें वचप? दार काडून हे अशें कुशीक दवरला. दुसरे टॉयलेटीचे दाराकूय कुलूप लायला. फाटले कितलेशेच दीस जाले खंय ही अशीच परिस्थिती. सेंट्रल लायब्ररीत पहिल्या मजल्याचेर आशिल्ल्या टॉयलेटीची वायट अवतिकाय जाल्या. फाटलो 1 म्हयनो जालो टॉयलेटीचे दार म्हणून कुशीक दवरला. त्याच टॉयलेटी कुशीक आनी टॉयलेट आसा, पूण त्या टॉयलेटीक कुलूप लायला. लोक त्या टॉयलेटीन पळयतात, दार नाशिल्ल्यान परत भायर येतात. हालीं खून तशेंच मॉलेस्टेशन प्रकरणां वाडपाक लागल्यात. एखादी वायट घडणूक घडली जाल्यार जापसालदार कोण? सेंट्रल लायब्ररीन हाची दखल घेवन लोकांक बऱ्यांतल्यो बऱ्यो सोयी उपलब्ध करून दिवच्यो. तशेंच हजारांनी लोक सेंट्रल लायब्ररीत येतात. तांकां अश्यो मुळाव्यो सुविधा थंय उपलब्ध ना जाल्यार तेमी कितें करचें असो प्रश्न उप्रासता. गोमंतक टीव्ही खातीर उषा जरावकर. विजन फॉर हॉल या विद्यार्थ्यांची दोळ्याची तपासणी करपी उपक्रमाचो दुसरो टप्पो 9 सप्टेंबर सावन सुरवात जातलो. 9 ते 13 सप्टेंबराक सुरवेक सांखळी रवींद्र भवनात ही कार्यावळ जातली. ते उपरांत चवथीच्या सुटये उपरांत हेर सगळ्या तालुक्यांनी हो उपक्रम राबयतले अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश जिगणे हांणी दिल्या. ह्या उपक्रमा वरवीं विद्यार्थ्यांक फुकट चश्मो दितात. तशेंच दोळ्याच्या ऑपरेशनाची गरज असल्यार ती शस्त्रक्रिया फुकट करतात अशें तांणी सांगलें. आम्ही व्हिजन फॉर ऑल म्हणटा तो कार्यक्रम जानेवारी 2023 केल्लो. एक्झॅक्ट सांगपाचें जाल्यार 28 जानेवारी रवींद्र भवन सांखळी आनी 30 जानेवारी राजीव कला मंदिर फोंड्या हांगा आमी प्रोग्राम करून टिचरांक ट्रेन केले. आनी टिचरांक ट्रेन करतकीर टिचरांनी भुरग्यांचें स्क्रिनींग केलें. 2,05,000 परत चड भुरगीं आमची टोटल गव्हर्मेंट आनी एडेड स्कुलांतली. आनी तांचें स्क्रिनींग करून मागीर आमी 29,725 भुरग्यांक शॉर्टलिस्ट केल्या टिचरांनी. ह्या टिचरांक ट्रेनिंग दिल्ले आमचे CSR पार्टनर प्रसाद नेत्रालय उडपीन आमच्या ह्या टिचरांक कशें स्क्रिनींग करपाचें हें ट्रेनिंग दिल्लें. आनी तातूंतल्यान 2,05,000 परस चड भुरग्यांतले 29,725 भुरगे अशे प्रॉबेबल डिफेक्ट आशिल्ले अशें म्हणून आयडेंटिफाय जाल्या. आतां 9 तारखेच्यान 5च्यान ताची फुडली फेज स्टार्ट जाता. आनी ही फेज 9 तारखेच्यान 13 तारीख पर्यंत सांखळे रवींद्र भवनात चलतली 9 ते 5. आनी ह्या 9 ते 5 तारखेक 9 ते 13 तारीख पर्यंत रवींद्र भवन सांखळे बिचोले आनी सत्तरेची सगळीं भुरगीं आमी कवर करपाक ट्राय करतले. दिसाक 600 सुमार भुरगे ते स्क्रिनींग करूंक शकता असो आमचो प्रिलिमिनरी अंदाज आसा. आनी ह्या कारणाक लागून प्रसाद नेत्रालयांचे टॅक्निशियन हांगा येतले आनी ते भुरग्यांक चॅक करतले. आनी जांकां कोणाक डिफेक्ट जाता, ज्या भुरग्यांक कितें तरी वकलाची गरज जाता, ते वक्ल अंडर CSR एक्टिविटी फुकट दितले. अशें जावंक शकता की टिचरांनी जे पळय स्क्रिनींग केलां ते टिचराच्या आपल्या अंदाजान केलां आसतलें, कित्याक टिचर्स कांय एक्सपर्ट न्ही. तांकां जे पळय 2 दीस ते ट्रेनिंग दिले त्या आदाराचेर ताणें स्क्रिनींग केलां आसतलें. ह्या 29,000 परस चड भुरग्यांतले कितल्या भुरग्यांक खरो. मागीर गणेश चतुर्थी खातीर आमी ब्रेक घेतले आनी 25 सप्टेंबराच्यान हो प्रोग्राम परत कंटिन्यू जातलो. फोंड्या जातलो, मागीर बार्देसान जातलो, पेडण्यां, तिसवाडी, सालसेत, सांगे, काणकोण, मर्मुगांव आनी बिचोली प्रत्येक तालुक्यान जातलो.
चवथ लागीं पाविल्ल्यान सध्या सगळे कडेन चवथीची लगबग आनी तयारेक नेटायला. दिवचल म्हालांतल्या गांवांनी घुमटा आरत्यांचो सराव सुरू जाला. रातच्या वेळार तर घुमटांचो आवाज घुमपाक लागला. जाणटे नेणट्यां सयत माणकुले भुरगे घुमटा पळोवपाक लागल्यात. आनी तुमकां हे आतां आरती शिकोवपाक बी कोण येता? ना तसो कोण येना, आमी आमच्या भितरूच शिकता. सादारण कितले भुरगे येता आतां? आतां एक 15-20 भुरगे येता डेली. हय डेली येता. आतां सारके तुमी परफेक्ट जाल्यात तर. हय तशें जालें, पूण आमकां थोडी ट्रेनींग उरल्या. आमकां एक मास्टर जाय सद्या, तेजीच आमकां गरज आसा. घुमट वादन ही आमची संस्कृती. चवथ म्हटली की घुमटांची आरती आयलीच. चवथ सामकी लागीं पाविल्ल्यान सध्या वचत थंय घुमटांचो आवाज कानार पडपाक लागला. ताचें कारण म्हळ्यार गांवांनी वाड्यांचेर भुरगे घुमटा आरत्यांचो सराव करपाक लागल्यात. दिवचलच्या सरवण गांवांत सध्या अशेंच चित्र दिसून येतात. गांवांतले भुरगे एकठांय येवन रातच्या टायमार सुमार 2 ते 3 वरां घुमट्यांचो आरत्यांचो सराव करतात. पळयात हे भुरगे घुमटा आरत्यांचो कसो सराव करतात ते. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. देशाचें नांव भारत करप हाका हांव वैयक्तीकरित्या तेंको दिता अशें मत गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर हांणी उक्तायलां. भारताची संस्कृतायेची गिरेस्तकाय आसा, ताका लागून इंडिया ह्या नांवा परस भारत हें नांव बरें अशें तवडकर हांणी म्हणलां. तशेंच वन नेशन वन इलेक्शनाकूय तवडकर हांणी तेंको दिला. वन नेशन वन इलेक्शन अंमलांत हाडले उपरांत वेंचणुकेंत वाय वचपी वेळ, आचारसंहिते कारणाक आडकून उरपी सरकारी कामां तशेंच वेंचणुकेंचेर येवपी खर्च उणो करपाक मजत जातली अशें तांणी म्हणलां. वन नेशन वन इलेक्शन जावपाक जाय ही म्हजी धारणा आशिल्ली. कारण आमी जेन्ना देशाचो विकास, राज्याचो विकास, गांवचो विकास म्हणटा आमी करपाक वता, त्या वेळाचेर एक लक्षांत येता की दर वेळाचेर इलेक्शन लागून जे आसा न्ही, सादारणशे सुरवातीचे एकदा 3 म्हयने आनी ताजे नंतरचे 3 म्हयने, अशे सादारणशे एक 3-4 म्हयने म्हणजे तो एखादो ऑफिसर आसा न्ही पूर्णपणे ब्लॉक करता. आनी त्यामुळे विकास जो आसा न्ही तो बऱ्याच प्रमाणात जो आसा न्ही इलेक्शनाच्या नांवाचेर की स्टॉप जाता हें आमी लक्षांत येता. आनी त्यामुळे आज म्हाका दिसता माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीचें हें एक बरें डिसिजन, ताच्या मंत्रिमंडळाचें बरें डिसिजन की हांव ताचें स्वागत करतां. कारण की एकाच राज्याच्यो किंवा देशाच्यो निवडणुको ज्यो आसा न्ही, विधानसभा आनी लोकसभा एकाच टायमाचेर जाल्यो जायत न्ही, भरपूर टायम जो सेव जातलो. आनी ताज्याच बरोबर जे आसा न्ही खूब मोठ्या प्रमाणात जे आसा न्ही पयशाची सुदान जी आसा न्ही सेविंग जो आसा न्ही जातलो. आनी हाचोच विचार करून जो आसा न्ही की माननीय पंतप्रधान तो विशय सिरियसली घेतलेलो आसा. आनी ह्या विशया संदर्भात जर म्हाका ते वैयक्तीक विचार जर जायत जाल्यार त्या विशया संदर्भात ती एक म्हजी स्वताची मान्यता. आनी हाजे पयलीं म्हाका दिसता गोंय सरकार म्हणून मुख्यमंत्र्यान ताका मान्यता दिल्ली आसा. कारण आमी जर ब्रिटीश राजवटी त्या वेळाचेर पळयलें, गोंयांक जर आमी पोर्तुगीज राजवट जर पळयली जाल्यार म्हाका दिसता एक प्रकारेन ज्या लोकांनी आमच्या देशाचेर आक्रमण केली आनी देशाक ची संपत्ती लुटपाच्या दृश्टिकोनाचे प्रयत्न केलो, आनी ते करता आसतना म्हाका दिसता आमची भारतीय जी पुरातन जी संस्कृती आसा ती सुद्दां जी आसा न्ही विध्वंस करपाच्या दृश्टिकोनाच्यान खूब मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न जाल्लो आमी पळयता. आनी आज म्हाका दिसता आज आमकां सांगपा आनंद जाता की जे भारतीय लोक आसा न्ही, जे सुसंस्कृत लोक ज्यांनी संस्कृती म्हणजे आमी जगाची संस्कृती आनी आमची संस्कृती पळयली जायत न्ही, ताका खूब तारतम्य दिसता आनी ताज्या विशयाचें आश्चर्य अनेक राष्ट्राचे लोक व्यक्त करतात. त्यामुळे ओतप्रोत भरलेली आमची जी संस्कृती आसा ह्या संस्कृतीचो एक भाग म्हळ्यार सुद्दां म्हाका दिसता की भारत हें नांव सुद्दां आसा तें ताजोच एक संस्कृतीचो भाग आसा. आनी ज्या तरेन भारत स्वातंत्र्य इंडिपेंडंट जाले उपरांत म्हणजे अनेक प्रकारच्यो ज्यो गोश्टी आमी आमच्या देशाक मारक अशें घडल्यो आनी तातूंतल्यान आज आमी हळूहळू भायर येत आसा. आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता नेम चेंज करप म्हणजे इंडिया टू भारत, म्हणजे भारत, हिंदुस्तान, मागीर तुगेलें परत इंडिया अशें 3 नांवां ही बरोबर न्ही. त्यामुळे
भारत हे नांव आसा न्ही योग्य आसा अशें आमी अनेक विचारवंतांनीय म्हणलें आसा आनी आमकांय आमी भारतीय संस्कृती निगडीत असले कारणान जें आसा न्ही की म्हाका हें नांव योग्य आसा अशें म्हाका दिसता. भारताची राजधानी दिल्लीत शेनवारच्यान 2 दिसांचे G20 शिखर परिशदेक सुरवात जाली. G20 शिखर परिशदेक संवसारभरांतले मुखेली वांटेकार जावपाक दिल्ली पावल्यात. तातूंत ब्रिटनाचे PM ऋषी सुनक, जपानचे PM फुमियो किशिदा, बांगलादेश, इटली, ऑस्ट्रेलियाचे प्रधानमंत्री, युरोपियन आयोगाचे अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, IMFची MD क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हांचो तशेंच हेर मुखेल्यांचो आस्पाव आसतलो. ही G20 शिखर परिशद 9 आनी 10 सप्टेंबराक नवी दिल्लीत नवें उक्तावण केल्ल्या भारत मंडपात जातली. सरकारी नोंदी प्रमाण ह्या 2 दिसांचे परिशदे खातीर सुमार 4100 कोटी परस चड खर्च केला. हो खर्च वट्ट 12 प्रकारच्या सेवांनी विभागला. प्रतिनिधींची सुरक्षा व्यवस्था, रस्ते, फुटपाथ हांचे देखभाली खातीर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला. मडगांव पोरणे नुस्तें मार्केटा जाग्यार मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स येवपाचो आसा. ते सुवातेर थळावो आमदार दिगंबर कामत रेस्टॉरंटाक सुवात वाटयता हाचेर शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतीन हाणें प्रस्तावाक निशेध केला. वेळ आयल्यार उच्च न्यायालयांत लेगीत वतले अशी शिटकावणी शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतीन हाणें दिल्या. जाल्यार दुसरे वटेन नगराध्यक्ष आनी नगरसेवकांक लेगीत विश्वासांत घेवंक ना असो तांचो आरोप आसा. पार्किंग लॉट जो आहा मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स जो बांदपा आशिल्लो आमी पयर मडगांवच्या आमदाराचो स्टेटमेंट आयकला की रेस्टॉरंट आसल्यार कितें जालें काय म्हणटा. रेस्टॉरंट आसपाकूच जाय, रेव्हेन्यू येतलो. हें म्हाका कांय समजना तेगेलें. रेस्टॉरंट घालचें म्हणून खंयच्या कावन्सिलान रेजोल्युशन घेतलां तूं तें रेस्टॉरंट घालता. आनी रेस्टॉरंट घालप म्हणल्यार कितें, तूं लोकांक इनवायट करता पार्किंग करपाक. हांगा आख्या मडगांव भर आमकां त्रास पडटा, लोकांक त्रास पडटा पार्किंग ना म्हणून. आनी त्या खातीर मल्टी लेवल पार्किंग घालपाक सोदता. तूं ते कमर्शियल एक्टिविटी घालून रेस्टॉरंट सारके जे रेस्टॉरंटां लोकांक व्हेकल्स घेवन येवपा पडटाले आनी ते पार्किंग लॉट्स आहाय तेच ऑक्युपाय करताले. ते पे करून फुकट करूं. पूण फायनली जे लोकांक पार्किंग जाय, जे लोक पार्किंग सोदता बाजारान वचपा, खंय वचपा, मार्केटान वचपा, शॉपांनी वचपा, तांकां पार्किंग नासतना तुगेले रेस्टॉरंटा फाल पार्किंगा प्रोविजन करतलो. हें खंय बसता कळना म्हाका. आमी ऑफिशियली कंप्लेन करताले एगेन्स्ट सेटिंग अप ऑफ अ रेस्टॉरंट इन दॅट. आनी गरज पडल्यार इवन हायकोर्टान वचपा आमी हें जावपाना, फाटीं रावपाना. आमी पार्किंगा प्रोविजन दिस पार्किंग प्लाझा म्हणून घेतले कितें आसा प्रोपोजल आमी तरी घेवंक ते रेस्टॉरंट येवपा म्हणून आमदारूच सांगता म्हाका तरी खबर ना. पण आता पयर आमच्या आमदारान एक स्टेटमेंट केला की थंय कितें तरी एक रेस्टॉरंट हॉटेल कितें तरी जाता करपाक कितें ऑब्जेक्शन आसा. कावन्सिलरांक कितें प्लॅन दाखयल्यात कितें अशें बी म्हणून. तर हांवें ओपोजिशनाक बसून जे कोण कावन्सिलर आसात सगळे कडेन आसा तांकां सगळ्यांक हांवें विचारलें की बाबा तुमी कितें भायले भायर कितें एप्रूव केला, कितें केला तुमचे भितर कितें थरलां की रेस्टॉरंट बी आतां. सगळे ऑलमोस्ट सगळे कावन्सिलरांनी जेका विचारले तेंच्यानी प्रत्येकाने सांगलें आमचे कडेन काय असं प्रपोजल येवकूच ना म्हणून. तर हें अशें जर प्रपोजल आयलें ना मागीर हांवें जी सुडांनी इन्क्वायरी केली. जी सुडा म्हणटा आमी ताका अजून हे रेस्टॉरंट बी असल्या प्रकरणा भितर आमी कोणाक एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल अजून दिवना. हें पळयात अमेंडमेंट 373, 374 अमेंड जावन पंचायत राजा प्रमाणे पंचायती काम करूं लागले.
म्युन्सिपालिटी 74 आमी आसून बसून म्युन्सिपालिटी कसलोच पावर दवरुना. वेल्यान ऑन द कॉन्ट्ररी सगळे कितें ऑर्डिनन्स हाडून आनी कितें करून ही सगळें काडून उडयलेलें आसा. अशे वेळार आमकां कांय विचारप ना, आमकां कांय खबर ना. आतां ते चेअरपर्सनाक जर कितें खबर आसा जाल्यार चेअरपर्सनान हेजें उत्तर दिवपाची गरज आसा की बाबा तेणे भायले भायर खंय कितें एमेंड करून तेणे कितें हो प्लॅन भितर घालून वयर हॉटेल बांदपाचें कितें करपाचें म्हाका कांय आयडिया ना. पण म्हजो हाका स्ट्रॉंगली ओपोज आसा. कित्याक हें आयकता ह्या दिसांनी ह्या रेस्टॉरंटा प्रमाणे हे कितें कितें चल्ला भानगडी. ताजे भितर कोण मारवाडी थोडे कितें बॅगो ब्रिफकेसी बी घेवन भोंवतात म्हणून मडगांव. हें सगळें जावं जायना. हांव सर एज अ चेअरपर्सन फ्रॉम 2021 to 2022 माय प्रपोजल मल्टी लेवल प्रपोजल आमी घाल्लेले तेन्ना कोण बिडर कोण येवंक ना. सो वी हॅव ट्रान्सफर्ड ऑल मनी टू द जी सुडा आनी जी सुडा तेन्ना बांदपाचें आहलें तितून रेस्टॉरंट म्हणून नासलें तितून. देयर वॉज नो प्रपोजल गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळयता आवाज गोंयचो हें बुलेटिन. खंयच वचनाकात, पळयत रावात गोमंतक TV. सुहाना मसाले के एक पैक पर पाइए दूसरा पैक बिल्कुल फ्री. आज ही घर लाइए, डबल मजा पाइए. मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. गोंयच्यो 25 महत्वाच्यो खबरो फकत अर्दवरां भितर. पळया टॉप 25 लायव्ह. कितें घडटा गोंयच्या आनी देशाच्या राजकारणात. पळयात इनसायड पॉलिटिक्स. दिसभराच्यो सगळ्यो महत्वाच्यो खबरो पळयात खासा बुलेटिनात गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्या गांवांनी कितें चल्लां पळयात आवाज गोंयचो. गोमंतक टीव्ही प्रायम टायम लायव्ह सांजेच्या 6 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन पळयात गोमंतक टीव्ही. गोंयांतल्यो ताज्यो आनी महत्वाच्यो खबरो गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 8 वरांचेर लायव्ह. गोंयच्या मुखेल शारांच्यो खबरो पळया 10 AM बुलेटिनात दर दिसा सकाळी 10 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. दनपारच्या 3 पळयात गोमंतक टीव्हीचे खाशेले खबरां बुलेटिन 3 PM बुलेटिन लायव्ह. नव्यो खबरो, नवो विचार पळयात गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या आवाज.